नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमी एक म्हत्वाचो विशय आनी इंट्रस्टींग विशय घेतला. गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी हालींच कांय इंट्रस्टींग अशी उलोवपां केल्यां. तातूंत ताणें म्हणलां गोंयांत आशिल्ल्यो पोर्तुगेजांच्यो कुरवो ना करतले. ताणें अशेंय कांय दीस पयलीं म्हणिल्लें की गोंयांत मोडिल्लीं सगळीं देवळां परत बांदतले. आनी इतलेंच न्ही तर गोंयच्या अर्थसंकल्पांत ताणें 20 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. ह्या सगळ्या अनुशंगान तातूंतल्यान वेगळे लोक अर्थ काडटात. आनी म्हत्वाचो जो पळय तांचो स्टेटमेंट आसा ताचेर देशभर चर्चा जाल्ली आनी ती चर्चा तीच आसा, गोंयांतल्यो पोर्तुगीजांच्यो कुरवो ना करतले. त्या विशीं ही म्हत्वाची डिबेट आमचे कडेन आसा. आनी आमचे कडेन कांय म्हत्वाचे गेस्ट हांगा आसात. तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात फादर विक्टर फेर्रांव. फादर विक्टर फेर्रांव एक विचारवंत म्हणून मानतात. तांची जायतीं पुस्तकां आयल्यांत. ताणें हाजे पयलीं राष्ट्रोल सेमिनारीन पाद्रीपणाचें शिक्षण ते नवे पाद्र्यांक दितात. आनीक ताणें वेगवेगळे विशयार ते एक बरे स्तंभ लेखकय बी. तुमकां फादर हांव हे चर्चेन तुमकां हांव येवकार दिता. आमचे मदीं आसात मोहनबाब आमशेकार, आदले आमदार आनी सद्या विश्व हिंदू परिशदेचे ते कार्यवाह आसात. आनीक वेगवेगळे विशयाचेर ते बरें काम करतात. ते आतां आजूय तांकां मोठे हातून आपयलां कारण ते खूब आज बिजी आशिल्ले. आमचे मदीं आसा संदीप बाब हेबळे. संदीप बाब हेबळे हे जॉयंट सेक्रेटरी RTI फोरमाचे आनी स्पोर्ट्स आनी कल्चरल पर्सन. तांणी वेगवेगळे इव्हेंट्स, नॅशनल गेम्स आतां गोंयांत जावपाचे आसा ताचे ते म्हत्वाचे एक जाळवणदार आसात. एक गजाल सामकी खरी. हांव सुरवातीक मातशें म्हजें एक निवेदन करता अशें की पोर्तुगीज हांगा खूब वर्सां रावले, 450 वर्सां. जशें बाकीच्या जे पळय आमचे कॉलनायजर्स आशिल्ले तांचे बाबतींत जालें ना. आनीक ते फकत ते हांगा कॉलनी करपाकूच आयिल्ले. ताका लागून ते कितें बरें करतले अशें आमची अपेक्षा करूं जायना. ताका लागून 450 वर्सांचे तांच्या अस्तित्वान खुबश्यो गोंयांत कुरवो निर्माण जाल्यो. तांणी क्रिस्तांव धर्म हांगा हाडलो. इतलोच धर्म दिलो ना जाल्यार ताणें तांचें कल्चर लादलें आनी ताचे खातीर ताणें इन्क्विजिशन हाडलें, जो एक काळो इतिहास ह्या संबंद आशियाई भागाचेर आमी पळयतात. आनीक तातूंतल्यान कांय गजाली घडल्यो. तातूंतल्यान घडलें गोंयची वळख, गोंयची एक वेगळी आयडेंटिटी. आनी ती आयडेंटिटी गोंय घडयता. हांव सदांच म्हणटा की गोंयचे कॅथलिक्स तांणी गोंयाक एक कलरफूल एम्ब्रेला तयार केलो. नाजाल्यार गोंय म्हणटे सिंधुदुर्गा भशेन दिसपाचें किंवा बिहारांतल्या खंयच्याय राज्या भशेन गोंय दिसपाचें आमकां. गोंय ताका लागून वेगळें घडलें. सो आमी जेन्ना ह्या मुख्यमंत्र्यांच्या स्टेटमेंटा कडेन पळयतात ताजो अर्थ आमी कसो लायतात? फादर विक्टर फेर्रांव, म्हाका तुमचे कडल्यान जाय, तुमी ह्या स्टेटमेंटाचो अर्थ कसो लायतात? ताचो स्टेटमेंट म्हाका तरी म्हत्वाचो दिसना. कित्याक जें गोंय तुवें आतांच म्हणलें, गोंय घडलें, पुर्तुगेज येवच्या आदीं गोंय केदें आसलें आनी कितें आसलें? तिसवाडी म्हणल्यार गोंय आसलें, तेदेंच गोंय. आनी पुर्तुगेजांनी जें गोंयांक आमचें पॉलिटिकल दिलें, राजकीय वो सोशल मॅप दिलां, ताचे वरवीं गोंय घडलें. गोंयांत आसलेल्यो कुरवो आतां गोंयचो CM म्हणटा काडटा कुरवो, जाल्यार आख्खें गोंयच नश्ट करूंक सोदता. कितें करूंक सोदता? ताचेर तूं माथ्यार आपल्या इंगाडे भाजता. तूंच आहा आमचो CM. आख्या ही टेरिटरी जी पोर्चुगेजान करून दिली, ऑफकोर्स ती मागीर भारती जाल्या, ती आमच्या भारताच्या हातान आसा. पूण कुरवो काडटलोय जाल्यार ते मूड काडूंक तुका व्हेरी इंट्रस्टींग, कितें व्हेरी इंट्रस्टींग. हांव मोहन आमशेकर तुमचे कडेन येता. म्हाका तुजे इनिशियल पॉयंट्स जाय. या आत्तां आमी आमचे फादर बाब म्हटलें न्ही की ते पोर्तुगीजांनी पॉलिटिकल टेरिटरी केली. ताज्या पयलीं जर आमी गेले जाल्यार हांगा विजयनगरचें साम्राज्य आशिल्लें, हांगा आदिलशाही आशिल्ली, हांगा तेज्या पयलीं पळयत जाल्यार इवन गुप्त घराणेचें राज्य आशिल्लें. सो हो सगळो भारताचो एक भाग आशिल्लो. आनी तुमी एक जें म्हटलें की कलरफूल जें गोंय जालां तें कलरफूल गोंय किंवा सिंधुदुर्ग आनी बिहारचें हें जें दिलें तुमी उदाहरण, ह्यो गजाली आतां जाल्या त्यो आमच्यो पारतंत्र्यान भितर जाल्लें आसा. हें सगळें 1000 वर्साच्या पारतंत्र्यांतल्यान आमी सगळे भारतीय हे भरडले गेले. ताका लागून बिहार आनी सिंधुदुर्ग सारके जाले. पूण ताजे पयलीं जर तुमी वचत जाल्यार खंयचीय लेणी जी आसात थंय वेगवेगळी केशरचना, वेगवेगळी वेशभूषा जी आयज फॉरेनान सुद्दां ना, तेज्याय पेक्षा बरे पद्दतीचें आमचे कडेन कल्चर आशिल्लें हें आयज आमी पळयतात. तुमी म्हणटात गोंय हो भारताचो कुडको सदांच आशिल्लो आनी गोंय हें त्या वेळार एक आमची आयडेंटिटी आशिल्ली आमकां, हें तुमी म्हणलां. आमकां संदीप बाब तुजें इनिशियल कमेंट्स. हांव एक वेगळो पॉयंट हाडूंक सोदतां. डॉक्टर सावंतान जो स्टेटमेंट केला थोडे दीस पयलीं, ताच्या पयलीं वेगळ्या भारतीय जनता पार्टी तशेंच थोडे RSSचे तशेंच जे हिंदुत्व आयडियोलॉजीचे लोक आसात
तांणी वेगळे वेगळे ह्या सिमिलर टायपाचे स्टेटमेंट्स केल्ले आसात. पण हें शक्य ना, एक कल्चर जे आसता ते इरेज करपाक शक्य ना. आनी हांव तुमकां कारण सांगता, आज प्रत्येक इंडियन इज कनेक्टेड, जो एवरी वर्ल्ड सिटीजन इज कनेक्टेड विथ अ मोबायल टुडे. यू कॅन से दॅट वर्ल्ड इज बिकम अ ग्लोबल विलेज. Correct. आनी एवरीबडी इज कनेक्टेड विथ द मोबायल. आज वेगळे वेगळे वॉट्सॅपार आमकां वेगळ्या वेगळ्या स्टेटाचे कल्चर कनेक्टेड आसा. वी आर कनेक्टेड. आनी आज एक ट्रेंडींग सॉंग जे पोर्तुगालान जातले या इवन पाकिस्तानान जातले ते आमचेकडे पावता आनी प्रत्येक इंडियन ते आयकतलो. गुड पॉईंट. आतां आतिफ अस्लमाचे सॉंग हिट जालें जाल्यार प्रत्येक इंडियन वील लिसन टू दॅट सॉंग. तशेंच आमचे आता कल्चर वायब्रंट जातलेच म्हणटा तूं. तशेंच इंडियन सॉंग्स आज यू विल बी सरप्रायज्ड, इंडियन सॉंग्स आर ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान. अरे न्यूज रिपोर्टर कितले तुमी एंटी हे क्रिएट करूंक शकता, पण कल्चर इज जॉयनिंग एवरीबडी टुगेदर. good point. वर्ल्ड हॅज बिकम अ ग्लोबल विलेज म्हणून येता. विक्टर बाब, आमी चर्चेक सुरवात करूया आनी ताजोच पॉयंट, तोच धागो घेवन हांव तुजे म्हऱ्यान येता. कल्चर कॅन बी इरेज्ड. हांव ताचें मानून घेता. कल्चर कॅनॉट बी इरेज. कल्चर कॅन इवॉल्व येस. अँड ग्रो, मेटामॉर्फायज. म्हजें उतर हायब्रिडायज. कल्चर एकामेकाचें घेता आनी फुडें वेता अशें घडलें. पुर्तुगेजान जें केलें तें सगळें तांचें ना, हिंगा मुडावें कितें आसलें. आनी पुर्तुगेजाचो शेक बिस्तोच आमचेर पॅसिवली तापलो ना. 450 years गोंयकार कशे रावले रे. 450 years सगळ्याहून चड कॉलनायज जाल्ले ते गोंयचे. आमी इतले सोंसला 450 years. जाल्यार आमचें कितें तरी कंट्रिब्युशन आहा पुर्तुगेजाक हांगा धरून. आनी ह्या खातीर यू कॅनॉट थिंक ऑफ कॉलनायझेशन एज वन डिरेक्शन. आमचें कितें कॉन्ट्रिब्युशन आसा? म्हाका दिसता जायते, इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तूं म्हाका विचारतात. येस. पयले सुवातेर आमचें कॉन्ट्रिब्युशन, सी वेन यू स्टडी हेगल, ही टॉक्स अबाउट मास्टर स्लेव डायलॅक्टिक्स. मास्टराक उंच दवरपाक स्लेव आहा तो एग्री जावंक जाय. आमी कशे तरी एग्री जाले. कशें जालें? जायतेच. एक जालें धर्मांतरण, दुसरें जालें आमचे अपर कास्ट हिंदूज सर्वड पोर्चुगीज इंट्रस्ट. ओ गुड पॉयंट. हें पळयात तुमी. मागीर ते परी पुर्तुगेज वेता वेता व्हडलीं व्हडलीं बिजनेसाचीं घरां खंयचीच आयलीं तांचीं नांव काडून. ती हिंदू न्हय. हय म्हणटच तुमी पळयात क्रिस्तांवांनी कितें केलां, देव घेवन बसले. हय इकॉनॉमी, आर्थीक सामकें कोणाच्या हातान गेली. सारकें. आनी हे भाशेन गोंय घडलें. आमी कांय म्हणिना, इतिहास आमचो मानून घेता. वी एम्ब्रेस तुवें बरो पॉयंट काडला. ऑल सायड्स. तुवें बरो पॉयंट काडला विक्टर बाब, की तुवें म्हणलां की ते पोर्तुगीज कल्चर ताणें वयल्यान थापलें हें सगळें फट. तांणी वेगवेगळ्यो घडणुको घडयल्यो, पूण तातूंतल्यान हिंदू मनशाचें कंट्रिब्युशन आसा. म्हणजे जे पळय, आनी ते इतिहासकार म्हणटात गोंयकाराची कंट्रिब्युशन सारकें. हांवें हाजो पळय जो इतिहास वाचला, आमचो परब, पराग परबान सरळ बरयलां की पोर्तुगेजाचो निमाणो जो पळय काळ आहा तातूंत कांय वयले जातींतलेच लोक सरकार चलयताले, पोर्तुगीज नांवाक आशिल्ले. सो हें पळयलें जाल्यार अशें म्हणूं येता की फक्त पोर्तुगेजान थापलें आनी पोर्तुगेजानूच आपलें जाय तें केलें अशें कांय जालें ना. तें मागीर हळू हळू कॉम्प्लेक्स, ताका सारकी जाप दिवप डिफिकल्ट, पूण तें जायत रावलें. आमचेकर बाब, ह्या हाका तूं कसो रिस्पॉन्ड करूं शकता? जें सीएमाचें स्टेटमेंट आसा तें म्हाका अशें दिसता की पोर्तुगीजांनी जे हांगा गोंयकारांचेर अन्याय अत्याचार केले आनी जे तेंच्यांनी धर्मांतर सक्तीन केलें ताजे संबंदीच्यो ज्यो खुणो आसात त्या पुसोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ते उलयतात अशें म्हाका दिसता. आयज आमी म्हणटात हांगा, परंतु जेन्ना हांगा पयलीं 450 वर्सां तुमी म्हटलें, पूण 450 वर्सां राज्य हें फक्त सालसेत, तिसवाडी आनी बार्देस ह्या हितूनूच केलें. जुन्या काबिजादी म्हणटात. जुन्या काबिजादी ताका म्हणटात. आनी तेन्ना मागीर हांगासरल्या हिंदूंचेर जे अन्याय अत्याचार जावपाक लागले, तेंचे हात कापप, तांकां जिते जाळप आनी तेंचेर आनी कितें कितें करप, सगळें हांव वर्णन करिना, तें हिस्ट्रीन भितर बरोवन दवरलां पोर्तुगीजांनीच. सो ताका एक कितें तरी आळो बसपा जाय म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांक हांगा आपयले. आनी मागीर छत्रपती शिवाजी महाराज बार्देसान आयले आनी हांगासरले जे तेन्ना धर्मांतर करताले त्या फॉरेन पाद्री जे आशिल्ले तांकां पकडून व्हेले आनी तांकां सांगलें की तुमी आतां हिंदू जायात म्हणून, वीच दे रिफ्यूज.
जाल्यार तुमी हांगा कितें करतात, तुमी जर आमकां धर्मांतर जर आमी जायना जाल्यार आमकां जे तुमी जन्म हें मरपाची शिक्षा दितात तीच तुमकां दिल्यार चलता काय विचारलें शिवाजी महाराज. तेंच्यांनी सांगलें हय म्हणून. सो वॉलंटरिली दे एक्सेप्ट हें मरण. सो तेन्ना हें अशें जेन्ना जालें तेज्या नंतर मागीर पोर्तुगीजांचो आनी शिवाजी महाराजांचो एक करार जालो की ह्यान फुडें आमी अशा पद्दतीच्या छळान आनी हेणें धर्मांतरण करचें ना. विलिंगली जालें जाल्यार ओके, देर इज नो प्रॉब्लेम. सो ताका लागून नव्यो काबिदादीन भितर तितले अन्याय आनी अत्याचार ह्या पोर्तुगीज मिशनऱ्यांच्या कडल्यान संदीप जाले बाब, हो नाशिल्ले. इतिहासाचो भाग तूं हाजेर कमेंट करपाक शकतलो? हय, इतिहासाचेर तुमी आसात वेगळ्या वेगळ्या ग्रुप्सांनी आनी म्हाका दिसता गेल्या 4-5 दीस होच टॉपीक, बर्निंग टॉपीक वेगळ्या वेगळ्या वॉट्सॅप ग्रुप्सार चालू आसा. हाजेर म्हजो एक वेगळो पॉयंट मांडूंक सोदतां का भुरगेपणाच्यान जेन्ना आमी हिस्ट्री शिकताले, स्कुलान शिकताले, मागीर कॉलेजींनी आमकां ज्याने सब्जेक्ट घेतिल्लो तांकां हिस्ट्री शिकयताले, आमकां एक चॅप्टर दिताले, हिस्टोरियन कोण बरयता तो चॅप्टर, वी हॅड टू लर्न दॅट चॅप्टर आनी त्याच पद्दतीन आमकां ते आन्सर बरोवचे पडटाले. म्हणजे जे क्रिटिकल थिंकींग आसा एज अ स्टुडंट, आतां हांव समजा स्टुडंट ऑफ हिस्ट्री आसा, म्हाका म्हजी ओन रिसर्च करपाक स्कोपूच नाशिल्लो. आनी म्हणटालो की आमची पळय जी शिक्षण पद्दत आहा ती तुका इनोवेटीव कितें तरी ती वेगळें चुकीचीच अभ्यास आशिल्ली. करपाक दिना. आमकां सांगलें का पोर्चुगीज 100% वायट जाल्यार आमी बरयताले 100% वायट. आमकां समज बरयल्लें शिवाजी 100% बरो जाल्यार आमी बरयताले शिवाजी 100% बरो. औरंगजेब 200% वायट जाल्यार आमी बरयताले 200% वायट. खंय तरी म्हाका दिसता आमचे क्रिटिकल थॉट जो आसा, क्रिटिकल थिंकींग आसा, तो म्हणटा इतिहासाचो पुनर्विचार आनी नवें संशोधन जावपाची गरज आसा अशें तूं म्हणटा? म्हाका दिसता त्या टायमार सुद्दां प्रत्येक स्टुडंटाक एक खंय तरी एक स्वताचो रिसर्च करपाक एक स्कोप दिवपाक जाय आशिल्लो. समज आमकां एक औरंगजेबाचेर या शिवाजीचेर एक स्कोप दिल्लो का यू स्टडी वेरियस बुक्स, जे वेगळे वेगळे बुक्स बरयले. एक्झॅक्टली. हो वाव भारतीय संस्कृतीन आमकां दिलो ना. इतलोच न्ही जाल्यार आमकां हय ते वाचन करून हांव म्हजे ओन रिपोर्ट बरयतां, हांव म्हजे ओन थिसीस बरयतां. तुका ह्या संदर्भान कितें म्हणपाचें आसा? शिवाजीचे खंयचे खंयचे गुण बरे आशिल्ले, खंयचे वायट आशिल्ले, औरंगजेबाचे खंयचे गुण बरे आशिल्ले, सो ह्या खंयचे वायट संदर्भात आशिल्ले. ह्या संदर्भात म्हजो तुका एक पॉयंटेड प्रश्न तोच आसा की ताणें पळय म्हणलां की हांगा हिंदूचेर अत्याचार जाताले आनी तांणी धर्मांतर केलें. हें कितलें खरें? ना, डेफिनेटली हें आज रिपोर्ट जाल्ले आसा. इन्क्विजिशनाचेर वेगळे वेगळे बुक्स आयिल्ले आसात. इन्क्विजिशन वेगळें. हय. हांव म्हणटा सुरवातेक तांणी धर्मांतर जें पळय केलें. हांव फादर तूंय एक हिस्ट्रीचो एक अभ्यासक, म्हाका एक सांगात की हाजेर खूब चर्चा जाता. इन्क्विजिशन हें मागीर आयलें, पूण पयलीं पळय जी धर्मांतर जालें हें सगळेंच सक्तीन धर्मांतर जालें. आमी 2 भासांनी पळयत हांव हें धर्मांतर. पयले सुवातेर आमी जे कन्वर्ट जाले हय ते लायक ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री जाले, फोर्सान केले, फुटयले, नागयले आनी केले. हें चुकीचें आसा. कित्याक आमी इतले पिशे ना. आमकांच आमच्या एन्सेस्टरांक अशें अपमान करपाक आमी शकना. म्हजो कोणूय तो एन्सेस्टर जावं तेन्नाचो. करेक्ट. आय कॅनॉट ह्युमिलेट हिम. येस. पयले सुवातेर असलें ह्युमिलेशन आमकां करता. तुमकां हॉर्सान केलें, पुर्तुगेजान आनी हें केलें, तशें नाच. आमचे गोंयचे गांवकारी सिस्टम समजले बगर कन्वर्शन आमकां समजोचें ना. गांवकार कशे कन्वर्ट जाले तेन्ना गांव जालो कन्वर्ट. त्या काळार हांव म्हूण नासलो. आतां हांव म्हणजे म्हजो हांव एकोडो. त्या काळार हांव म्हणल्यार म्हजो गांव. द सेल्फ इज बॉर्न ओवर टायम. गोंयांत आमी आमचे गोंयकार, त्या काळार गांवकार. आनी म्हजे 4 चौग 10 जाण गांवचे जे व्हडले जातीचे आसले जायत, जे चलयताले सारकें राजकारण, तांच्या हातान गांवगिरे राजकारण चलयताले, ते बदलले. जेन्ना ते बदलले तेन्ना गांव बदललो. आयज कित्याक मास कन्वर्शन जायना? आनी तेन्ना जावप एकाच दिसाक सगले कित्याक जाताले? सोशियोलॉजी त्या काळाची दुसरी. आनी ह्या खातीर दृश्टिकोण आतां रावन तें पळोवपाक
सारकें जायना आमी थंय वचून पळोवपा जाय. तुका रिस्पॉन्ड तूं करचो. त्या टायमाचेर सुद्दां वचून आमी पळोवपाक शकता की पोर्तुगीजांनी हांगासर आमची कितलीं देवळां मोडली. ना तो मागीर वचो ती ताणें एक बरो न्ही, पॉयंट काडला. हय न्ही, गांवकाराचें हांव उदाहरण दिता. हय. कुंकळेक जे आमचे स्वातंत्र्य सैनीक मारले गेले Correct. बेतुलवेचेर तेवटेन व्हरोन तांकां हय. फोटोन सांगून तुमी हय. चर्चा डिस्कशन करपाक या म्हणून आनी थंय तेंची कत्तल केली. बरोबर. अशा पद्दतीचे दहशत जाताली. हांगासर हात कापो खांबो आसा ताका व्हरून बांदताले, तें बरयल्लें आसा सगळें. तेंचे हात कापताले, थंय जिते जाळटाले, बायलो तेंच्या हेका लिलावाचेर काडटाले. म्हणजे ह्या पद्दतीन ते जे केल्या मागीर सामान्य जनता भियेता, कोणूय भियेतलोच न्ही. हांव जितो निरान रावलो, जावं किरिस्तांव जाल्यार किरिस्तांव, मयर जाल्यार मयर, अशा पद्दतीची परिस्थिती तेन्ना जाली. आनी म्हणून हे हितूंतल्यान एक तशा पद्दतीचें आनी कशें जालें मागीर, बांयत भितर शिताकोटे उडयले मास कन्वर्शन, अशा ना, पद्दतीचें पूण काही. पूण आमचेकर ताणें एक बरो पॉयंट म्हणला. हय, तो पॉयंट असो आसा की तो म्हणटा कितें की आमची पळय जी मानसिकता त्या वेळा वयली आशिल्ली आनी सोशियोलॉजिकल ऑर्डर, हांव मान्य करता. सोशियोलॉजिकल ऑर्डर कशी की वयले ब्राह्मणिकल जे पळय कितें एक म्हत्वाचे आर्थीक ते फकत ब्राह्मणूच आसपाचें ना, पूण जांच्या हातान अर्थवेवस्थेच्यो नाडयो आशिल्ल्यो त्यो गांवकाराचे प्रमुख आशिल्ले. तो आनी त्या गांवकाराचे प्रमुख आशिल्ले सकयलो पळय जितले लोक आशिल्ले ते ताका कनेक्टेड आशिल्ले, ते कामां वेगवेगळी करताले गांवकाराची. हय. जेन्ना वयलो मनीस पळय जेन्ना बाट्टालो किंवा स्वेच्छेन किंवा प्रेशरान ते सगळे लोक बाट्टाले. सो तो म्हणटा की आमी तांकां दोश दिवपाक जायना की तुमी वेगळे एक तर सक्तीन किंवा लोभान धर्म बदललो म्हणून. तो म्हणटा सोशियोलॉजिकल अशी परिस्थिती आशिल्ली. आनी हिंदू धर्मान हें आशिल्लेंच न्ही. हिंदू धर्मान वयले कांय जाण सगळे लोकांक दामून धरताले, सगळे लोकांचेर वेगळे तांकां पिडापीड अशा भोगयताले. पद्दतीचो खंयच उल्लेख हिस्ट्रीन भितर कोणेच करून दवरलेलो म्हाका अजून तरी आढळून ना, येवना. बी आर आंबेडकरान अशें म्हणलां. आंबेडकराचें बरें आसा. नाही, आंबेडकरान म्हणलां संबंदीत ना, ताणें ताणें कॉलोनायझेशना संदर्भात म्हणलां. ताणें म्हणलां की देशान भितर भायल्यो सत्ता हांगा येवन वसाहती करपाक इतल्या खातीर शकल्यो कारण वयले कांय जाण लोक सबंद हिंदू धर्माच्यो नाडयो आपल्या हातांत घेवन बशिल्ले आनी तांणी अनटचेबिलिटी, तांणी अस्पृश्यता पाळिल्ली. ताका लागून समाज एक नाशिल्लो आनी ताका लागून तो म्हणटा फायदो घेतलो ह्या परिस्थितीचो आनी भायले शक्ती हांगा येवन तांणी राज्य केलें. हिंदू धर्मान भितर जेन्ना तुमी पळयत रामायण महाभारत किंवा वेदकाळीन जर पळयत जाल्यार थंय खंयच स्पृश्यता उच्च नीचता जावं अशा पद्दतीचें खंय आमकां आढळून येना. पूण मदल्या काळान भितर परकियांची जेन्ना आक्रमणां जालीं, शक, हूण आनी ताज्या नंतर मुघल, तेज्या नंतर हे इंग्रज, पोर्तुगीज, त्या काळान भितर आपलो समाज टिकोवपा खातीर एक वेगवेगळी बंधनां हिंदू समाजान आपल्याचेर लादली. आनी हांव मान्य करतां की तितून भितर उच्च नीचता आयली, जातीचो भेद आयलो. विश्व हिंदू परिशद सुद्दां आयज तेंच करपाक तयार फुडें गेल्या की आमच्यांतले दोश ना करपाचे. वी आर नॉट अगेन्स्ट क्रिश्चियनिटी, वी आर नॉट अगेन्स्ट मुस्लीम. कित्याक ते जे सगळे आयज जशे फादर हांगा आसात दे बिलोंग्स टू अस. ताजो DNA आनी आमचो DNA सेम आसा. आमच्या भारतांतले हे सगळे आमचे लोक आसा. ते चर्चीन गेले, ते मशिदीन गेले, थंय त्यांनी प्रेयर केली. वी डोंट मायंड. आमकां तें कांयच तितून भितर फरक पडना. कित्याक हेज्या पयलीं शक, हूण कितलेशेच आयले, इराणी आयले, तांकां आमी एसिम्युलेट केले न्ही. जशे टाटा बिर्ला हे जे आसा आतां की ते इंडियन कल्चरान भितर जावन गेले. पूण तशें तशेंच जर आमकां दिसता. पूण आमचेकर बाब तशें जर आसत तशें ना, रावचें. पूण तशें जाल्यार मागीर इतिहास बदलपाचो प्रयत्न कित्याक जाता? ताणें पळय तो मुख्यमंत्र्यान पळय तो स्टेटमेंट केला तातूंत भितरल्यान अशें दिसपाक लागलां की हाका एक राजकीय अर्थ आसा आनी तांकां इतिहास बदलपाचो जाय. इतिहास म्हळ्यार हांगा पोर्तुगीज आयले. इतिहास म्हळ्यार इतिहास पोर्तुगीजांतलो बदलूंक पूर्व कोणूच शकना. Exactly. जशें आमी बाकीच्यांक हे आमी आस्पावन घेतलेले आसा तशेंच आतां हांगा आशिल्ले सुद्दां ख्रिश्चन आनी मुसलमान भाव हांकां कल्चरली आमी आमच्यान भितर सांबाळून घेवपाक जाय. हो त्या स्टेटमेंटाचो तांचो अर्थ आसतलो अशें म्हाका दिसता. हांव तुजे कडेन येतलोच ह्या हाका जाय. पूण तूं म्हाका सांग ताणें जो पळय अर्थ लायला तो तुका कितें दिसता? हय, मोहन बाबान जें म्हणलां हय. इट्स क्वेश्चन ऑफ हिस्टॉरिकल डिबेट. Correct. आनी म्हाका तरी अशें दिसता का हिस्टॉरिकल डिबेट न्ही, हांव तुका त्या संदर्भान विचारता हय. खंयच्या की हिंदून भितर तेन्ना उच्च उणाक अशें तो फरक नाशिल्लो म्हणटा. आमचो सगळो समाज एक ना, आशिल्लो. हांव एक लार्जर पॉयंट करूंक सोदतां. हय. मोहन बाबान जें म्हणलां इट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री कॅन बी इंटरप्रेटेड द वे यू वॉन्ट. तातूंत वेगळे वेगळे इंटरप्रिटेशन्स जातात. पण हिस्ट्री इज नॉट अ टॉपीक वीच शूड बी फॉट ऑन द स्ट्रीट्स. इट इज नॉट अ पॉलिटिकल टॉपीक. इट इज अ मॅटर ऑफ रिसर्च. गुड हो पॉयंट. पयलो पॉयंट जो हांवें केल्लो, जो हिस्ट्री जी आमकां पद्दत आमकां स्कुलान शिकयताले
ही पद्दत रॉंग आशिल्ली. Exactly. Good आमकां गव्हर्मेंट एक स्टँड दिता विच एवर गव्हर्मेंट तो इज इन मान्य कर पॉवर म्हणून, बरोबर. आणि तो आमी मान्य करपाक जाय. बरोबर इट इज रॉंग. युअर बेस इज रॉंग. एक्झॅक्टली. रिसर्च जी आसा ही प्रत्येक स्टुडंट ऑफ हिस्ट्रीन करपाक जाय. फादरानूय थोड्यो गजाली म्हणल्या, दे मायट बी ट्रू. मोहन बाबानूय म्हणल्या दे मायट बी ट्रू. बट एज अ रिसर्चर आय शूड हॅव एबिलिटी टू ग्रास्प वॉट इज ट्रूथ, वॉट इज नॉट ट्रूथ. हातून क्रिटिकल थिंकिंग येता, हातून लॉजीक येता. आमच्या घरान एक म्हणलें स्टेटमेंट की आमच्या इतिहासान हिंदू धर्म जो आशिल्लो तो उच्च उणाक पायणा आशिल्लो. हातूंत भितर कितलें तथ्य आसा? उच्च गुणांक म्हणले म्हळ्यार की तो जाती भेद नाशिल्ले म्हणटा, आनी तो म्हणटा दुसऱ्या समाजाचेर वयलो समाज दुसऱ्या समाजाचेर अन्याय करना आशिल्लो. जो 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 आतां तो वेद काळान उलयला, या. पूण वेद काळान पर्यंत पुरुशा सुक्ता जर तुवें वाचलें आनी ताचो अर्थ आतां काडलो जाल्यार सगळेच उचामोड कित्याक जालें? बामण तोंडांतल्यान आयले, क्षत्रियास, व्हॉट ए पॉयंट. अरे हे ऋग्वेदान मेळ्ळो आनी त्या काळांतल्यान देखून हें कशें जालें? आनी ह्या पासत इट इज नॉट इजी टू से दॅट वॉज अ गोल्डन इरा. ऑल ऑफ अस वेदर एट एनी टायम ऑफ हिस्ट्री आर ब्रोकन पीपल लायक अस. आतां आमी ब्रोकन आहा, आमचें स्ट्रेंथ आहा, आमचें विकनेस आहा. देर इज नथींग कॉल्ड गोल्डन एट सर्टन पॉयंट. एक्झॅक्टली. तांचे कितें तरी चुकी आसलेल्यो आसूंक जाय. सो वी आर ऑल वाल्नरेबल पीपल. बरें, म्हाका ताजो दुसरो पॉयंट तुजे कडेन येता. आनी जें टी.बी. कुन्नानी म्हणलो, टी.बी. कुन्ना हो आमच्या गोंयच्या नॅशनलिस्ट मुवमेंटाचो जनक अशें आमी ताका म्हणटात. आनी टी.बी. कुन्नान सारकें म्हणलां आमच्यो गोंयच्यो कॅथलीक तांचे डिकल्चरलायजेशन जालें बिकॉज ऑफ द पोर्तुगीज इन्फ्लुयन्स. आतां हय, हो एक पॉयंट. आनी दुसरो पॉयंट तुका अशें दिसना की चर्च बरें इंडियनायज जावपाक जाय? चर्च इंडियनायज जावन खूब वावुरल्या. पयले सुवातेर कोंकणी आमचे मीस, मागणें, गितां सगळीं कोंकणीन जाता. सी वॉट इज हॅपनिंग? डिनॅशनलायजेशन ऑफ Tristan Braganza, I have written. Yeah. Today we are called to become decolonized. पॉयंट. आयज तुमी म्हाका म्हणटात आमचें गोंयकारपण सोड. आमी गोंयकारपण आपणायलें, आमी गोंयकार जाले. पुर्तुगेज तेंपार आमी एक कल्चर घडयलो. सारकें. हो कल्चर 450 years ओल्ड उरलो आनी तातूंत हिंदू कंट्रिब्युशन आहा. हांव तुमकां विचारतां, आमकां पुर्तुगेजांनी काजू हाडून दिल्यो, ताचो सोरो कोणें केलो? फेणी कोणें केली? आमी आमच्या गोंयकारांनी केली. आमच्या पुर्तुगेजांनी कितें हाडल्यो? मिरसांगो हाडल्यो, तारवटी मिरसांगो हाडल्यो. आमी कडी केली. सारकें. आमचे बोटाडे हाडले, आमी बोटाड बडे केले आनी जायतीं जिन्सां केली. आरे हें सगळें आमी घडयलें. सारकें. आमचेंय कंट्रिब्युशन आयलें. ते पुर्तुगेजान तापून उडोवंक ना. आनी त्या पासत जें गोंयकारपण आसा आमचे बाब ताजो एक म्हत्वाचो मुद्दो आसा. आनी तो मुद्दो आसा तो म्हणटा की आमी, तो म्हणटा 450 वर्सां विसर, तर इतलो इन्फ्लुयन्स आयलो मरे, गोंयची आयडेंटिटी घडली, एक गोंय म्हणून घडलें. तो म्हणटा फाटले गोंय मुक्त जावन फाटल्या 60 वर्सान जें कितें केलां तें गोंयचे आमी सगळे पातळ जावन गेल्यात आनी आमकां आयडेंटिटी आमची गेली. सो तूं आतां म्हाका सांग, फाटल्या गोंयान भितर किमान 15 वर्सां भाजपा सत्तेर आसा, जें आतां हें सगळें उलयता, गोंयची आयडेंटिटी बदलपाचें उलयता. सो आतां जे पळय फाटल्या 60 वर्सान पळय गोंयचें पळय जें कितें आयडेंटिटीचें पळय जें कितें आमी शकलां ताजें पळय तासून पळय उडयल्यात, ताजी जबाबदारी भारतीय जनता पक्षान घेवप काय ना? सगळ्यात पयलीं हांव सांगता, जें टी.बी. कुन्नान जें सांगलेलें आसा की डिनॅशनलायजेशन, तेंच्यांनी पुर्तुगेजांनी आमगेले हांगा कपडे जे न्हेसपाचे आशिल्ले ते सोडपाक लायले, दुसरे पद्दतीचे घालपाक लायले. आमी हांगा खाताले शीत, रोस, लोणचें, भाजी. आयज आमच्या खंयच्याच क्रिस्तांव भावाक घरा कडेन तें करपाक मेळना. कॅफे बसले ना जाल्यार आनी खंय तरी येवन आमकां खावचें पडटा. त्याच पद्दतीन आमची हांगासरली पदां, आमचे हांगासरली सगळ्यो अभंग, आमचे हांगासरलें आशिल्लें जें कल्चर, हें सगळें तेंच्यांनी लासून उडयलें, ना करून उडयलें. इवन क्रिस्त मराठी हांव फाटल्या 60 वर्साचें तें केलें. हांव फाटल्या 60 वर्साचें उलयतां. 60 बीजेपीन अशें खंयच म्हणूं ना की आमचे गोवन कल्चर बदलपाक जाय म्हणून. ना, पूण तशें न्ही. जी कितें भायली पळय राष्ट्रीय प्रवाहान आमी मुतगीर जे पळय आमच्या कल्चराचेर जे पळय कितें हल्ले जावपाक लागल्यात ताजी जबाबदारी. भारतांतलें म्हणनाका तूं. आतां हेंच्यांनी सांगलेलें तशें तें सगळ्या जगाचें आतां कल्चर हांगासर येवपाक लागलेलें आसा. संदीप बाब, हो ह्या पॉयंटाक जाप सोदची अशें तुका दिसना? आमी 450 वर्सांची इन्फ्लुयन्स उलयतात.
फाटल्या 60 वर्सांच्या इन्फ्लुएन्साचे आमी कित्याक उलयनात? ना डेफिनेटली आतां जे मॉडर्न जे चालू आसा म्हणजे आफ्टर इंडिपेंडन्स धर तूं इंडिये भितर आनी आफ्टर लिबरेशन धर तूं गोंया भितर हाजेर मेन चर्चा आज जावपाक जाय. म्हणून हांवें पयलीं म्हणलें का हिस्ट्री जी आसा इट इज मॅटर ऑफ डिबेट अँड रिसर्च इन द क्लासरूम्स. पण पॉलिटिक्स जे आसा इट इज प्रेझेंट सो सिच्युएशन. म्हजो प्रोग्रामाच्या हांव निमाणे कडेन आयलां. फादर, आय वॉन्ट युअर क्लियर आयडिया. वॉट इज आयडिया ऑफ गोवा? दी आयडिया ऑफ गोवा म्हजे भशेन गोंयकारपण, गोवन्नेस जें आसा तें आमचे गोंयकारां लागीं आसा. गोंयचे संदर्भान आमच्या इतिहासा कडेन आसा, आमच्या एकामेका कडेन घडलेल्या घडण्यां कडेन आसा. आनी हें गोंयकारपण इज नॉट फार अवे फ्रॉम इंडिया. आय डोंट हॅव टू डिगोवनायज गोवा टू बिकम एन इंडियन. दीस इज एक्झॅक्टली वॉट इज बींग टोल्ड टू मी नाव. अरे गोंयच्यो कुरवो हात आहा त्यो पुर्तुगेज हांगा त्यो काडून डिगोवनायज जावं. कितें करून फेणी भायर मार, गोडाडे भायर मार, फुटबॉल भायर मार, फुटबॉल भायर मार आनी ब्रिटिशान क्रिकेटूय भायर मार. हें कितें आमचें चिंतप? बरें, आमचेकर बाब, आमी आतां म्हणली कितले सगळ्या वर्साच्या फाटल्या 60 वर्साच्या एकूण जे पळय कितें आमचेर जे पळय कितें घडलें तातूंत भितरल्यान गोंयचें एक रूप घडलां. ते गोंयचें रूप म्हळ्यार खरें कितें तुमचे नदरेन? गोंयचें रूप म्हणजे आमी आमचें पयलीं गोंयकारपण आसा पळय तें सांबाळून दवरपाक जाय आनी जें कितें बरें बरें सगळें आसा तें आमी आमच्यान भितर घेवपाक जाय. तितून भितर आमचो एक तूं मान्य करता न्ही गोंयान भितर कितले क्रिस्तांव दोगूय जाणांक तांचे की आमचो हांगासर कॉमन सिवील कोड आसा, सगळ्यांक समान नागरी कायदो आसा. ही आमची देण सगळें आतां भारताक आमी दिवपाक सोदता, भारतान भितर ती हाडपाची आसा. आमी हांगा भावान भशेन रावताले. आमी क्रिस्मसाक आमच्या ख्रिश्चन भावा कडेन वताले, ख्रिश्चन भाव आमच्या चवथी घेताले, आमचे कडेन नेवऱ्यो खाताले. अशे पुलीस ऑफिसर म्हजे कडेन कितलेशेच आसा. त्याच बरोबर एक आपुलकी आमचें आगत स्वागत करपाचें, ताका लागून आमी टुरिजम आमचें आतिथ्य हो एक गोंयकार तो जावं क्रिस्तांव जावं आमचो हिंदू जावं आनी कोण किंवा ओरिजिनल मुसलमान सुद्दां तुमकां हांव सांगपाचें आतां. आतां भायल्यान आयिल्ले ते न्ही, एक्झॅक्टली बिहारांतल्यान आनी हांगासरल्यान बिजापूरच्यान आयिल्ले ते न्ही, पूण आमचो गोंयचो मुसलमान आसा तो आमकां तितलोच भावा भशेन वागयता. संदीप बाब हेबळे, तुजी वॉट इज द आयडिया ऑफ गोवा? ना, म्हाका तरी दिसता का गोवा हॅज आज युनीक आयडेंटिटी अँड टू सम एक्सटेंट आय थिंक जे पोर्चुगीजान जे बरे गजाली थोड्यो आशिल्ल्यो, सगळेच वायट आमी म्हणूंक शकना. आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस केल्ले, क्विझीन इंट्रोड्यूस केल्ले, म्युझीकूय धर. आज रोनाल्डो इज हावज होल्ड नेम. म्हाका दिसता एवरी थर्ड गोवन इज आयडलायझींग रोनाल्डो. आज बऱ्यो गजाली सुद्दां आसात. गोंयचें म्हाका दिसता वन ऑफ द बिगस्ट USP इज दीस युनीक आयडेंटिटी जी क्रिएट जाल्ली आसा ओवर द इयर्स. लेट अस सी द पॉझिटिव्ह सायड. वी आर नॉट सेईंग दॅट पोर्चुगीज रूल वॉज कंप्लिटली बॅड. सर्टन एक खंय तरी एक कॉलोनियल रुलाचे खंय तरी बरे क्वॉलिटीज जाल्या, कल्चर एक डेव्हलप जाला. ह्या तुज्या वाक्याचेर हांव आमची ही कार्यावळ सोंपयता आनी इतलेंच सांगता की हें जें पळय गोवन आयडेंटिटी, पोर्तुगीज कल्चर अशें म्हणून राजकीय दोशी घालपाचो प्रयत्न करचे बदला तुमी सगळ्यांनी म्हणलें तशें इतिहासकारा कडेन हें काम सोंपयात. इतिहासकाराचें काम फाटल्यान वचून वेगळे तरेन संशोधन करून वेगळे तरेचो निश्कर्श मुखार हाडप. तुवें हेबळे बाब तुवें बरें सांगलें की आमकां इतिहास कसो शिकचो हें शिकयलें ना, आमचेर इतिहास लादलो आनी होय पोर्तुगीजांचो पळय इतिहास आसा तोय आमचेर लादिल्लोच आसा न्ही. तातूंतल्यान जर कितें बरें घडना जाल्यार तें सोदून काडप आनी गोंयचें व्यक्तिमत्व जें पळय फाटल्या 1000 वर्सांतल्यान घडलां तें व्यक्तिमत्व राखप आनी हें जें पळय गोंय इतलें बरें गोंय म्हणटा तें गोंय फुडले पिळगे कडेन तशेंच बरे तरेन सोंपोवप हें म्हाका दिसता प्रत्येकाची लागणूक. आनी तुमी ह्या चर्चेन वांटेकार जावन तुमी खूब अशे मूलभूत आनी बऱ्यो सजेशन्स केल्यात, बरे तरेन विचार मांडल्यात. विक्टर बाब फेर्रांव, मोहन आमशेकार आनी संदीप हेबळे, तुमकां हांव गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुमचे उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.